मार्कूचें शुभ वर्तमान. जेजू नव्यान होड्यार चोडून दोरयाचे पेले तोडे वेतोच लोकांची वोड उरपोन्स ताचे सोरशी एकवटली आनी तो दोरयाचे दोडेर आसलो. तेन्ना जेरियस नांवाचो एका देवस्थानाचो अधिकारी आयलो आनी ताका पळोवन ताचे पांय पडलो आनी ताचे कडेन असो लालून मागतालो, म्हजी धूव मरणाचे तोणीर पावल्या, ये आनी तिचेर तुजे हात दवर, तिका बरी कर, तिका वाचूं दी. आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुस्कोल लोक ताचे फाटल्यान वेतालो आनी ताका चिंचतालो. 12 वर्सां रक्तपात जाल्ली तो एक बायल आसली. साबार वैजाचे वखद करतना जायते सोंसूनय आनी सगळो आपलो दुडू खर्चूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो, पूण तिची गोत अदीक पाश्ट जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान गेली आनी ताच्या आवरणांक फाटल्यान तिणें हात लायलो. ताच्या वस्त्रांकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातोली अशें ती चिंत्ताली. आनी अवचितूच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या आंगान तिका भोगलें. आपणा भितरलो गूण भायर सरलो म्हूण अवचितूच आपणाचेच भितर जाणा जावन जेजून लोकां वाटेन वळोन विचारलें, म्हज्या वस्त्रांक कोणें हात लायलो? आनी ताच्या शिसांनी म्हणलें, लोक तुका चेंचता म्हूण तूं तर पळयताय आनी तोरी म्हाका कोणें हात लायलो अशें विचारताय. पूण कोणें हें केलां तें पळोवंक तो नदर भोंवडावन रावलो. तेन्ना आपणाक कितें घडलें तें जाणू आसली देखून ती बायल भिवून आनी कापून लागीं आयली आनी ताचे पांय पडली आनी सगळें सोत तिणें ताका सांगलें. ताणें तिका म्हणलें, धुवे म्हजे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आतां आनी तुजे पिडेंतली मेकळी राव. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांगेर थावन धाडलोले मनीस पावले. तांणी म्हणलें, तुजी धूव भायर पडली, गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? पूण तांणी म्हणलोलें तें आयकून जेजून देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांक सांगलें, तूं भियेनाका, भावार्थ मात दवर. आनी पेद्रू, जाकोब आनी जाकोबाचो भाव जुआंव हाचे भायर ताणें कोणाकूच आपणा बरोबर येवंक दिलें ना. देवस्थानाच्या अधिकाराच्या घरांत भितर सरतोच जेजून गोलबोल जाता तो देखलो आनी व्हडल्यान रडटाली आनी जायतें सांगून विलापताली ती ताणें पळयली. भितर वचून ताणें म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण गोलबोलतात आनी रडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्याक घेवन चेडूं आसले थंय तो गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें, तालिता कूम, म्हणजे चेडवा तुका सांगता उठ. आनी रोखडेंच चेडूं उठून भोंवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं. आनी लोक अजाप जावन बारी तोटाकलो आनी कोणाकूच हें गोमूय ना जावंक ताणें जोडजोडीत फर्मायलें आनी चेडवाक खावंक दियात म्हूण सांगलें. देवाचें उतर हें.